नमस्कार, एपिक फ्लेवर्सक स्वागत। आज आमी मरोळा पन्ना पत्राड कशी करची म्हणून पळया। हें तोळणं करचें, खावच्याक रुची जाता क्रिस्पी जावन। 20 मरोळा पान घेवन उदकान लायक करून धुवन 2 साइडे सुकी अंगल्यान पुसिया ती देंटनी असल्या कांड उडया। 1 कप तितले सुरई तांदूळ घेवन 1 घंटा उदका तिंबया ती। अर्ध कप तितले उडदा डाळ घेवन 1 तोपान घाल घेवन साना उजेरी भाजी ती तांबडी जावन थंय मागीर कांदे मिक्सराक घालून घेवन पिट्टी कराती। मस्त ल्हान जावका म्हणना 4-5 सुकी मिरसांग आनी 1 व्हड चिंचंबा कुळको मिक्सरान घालाती। तिंबयले तांदूळ आनी थोडे उदक घालून घेवन ल्हान करून वाटयाती। वाटेल पीठ काणयेक तोपाक घालून ताका उडदा पिट्टी घालाती। 1 चमचे तितले मीठ घालून लायक करून मिक्स कराती। तेची के पीठ सुके जाता ताका 1 अर्ध कप तितले उदक वापस घालाती आनी लायक करून मिक्स करा। ताका 1 चिमटी हिंगा पिट्टी घालून वापस मिक्स करून दवरा। पीठ रेडी जाता। 1 व्हड पान काडून उमती घालून घेवन ताजेर पीठ सारया पातळ करून सायडाक आनी 1 पान दवरून ताजेर वापस पीठ सारया। तशें हेकडे तेकडे पुरा कडेन पान दवरतची ताजेर पीठ सारयतची वता ती। फुल्ल पीठ पुरा सारून जातरी साइडाक फोल्ड कराती आनी ताजेर वापस पीठ सारया। मोळ पोट करून थंय पीठ सारया ती। मागीर गट्टी करून घेवन लोळ कराती। कंप्लीट लोळ जातरी वापस 1 पण टाईट करून घेवन टाईट करून रोल कराती आनी पातळ कट कराती। त्याला कायली तपा दवरा मीडियम फ्लेमार आनी होऊन जातरी पत्राड एकाक घालात तांतून 2 साइडे क्रिस्पी जावन गोल्डन ब्राउन येवन ते भाजयेची। मागीर ताल निसतावन प्लेटान घालून हुनाची सर्व करा। क्रिस्पी पत्राडो रेडी जाता। ट्राय करून पळयाची। थँक्यू।